म्हाड्डोळच्या म्हाळशेच्या देवळाच्या सुवर्ण शिखर कलशाची प्रतिष्ठापना आयताराच 26 तारखेर जावपाची आसा। हो भांगराचो शिखर कलश शुक्रारा दर्शना खातीर देवळाच्या चौकार दवरिल्लो। ह्या सुवाळ्या खातीर काशी मठाधीश शुक्रारा म्हाड्डोळा पावले। 30 एप्रिलाक महाअनुष्ठान आनी पूर्णाहुती जातली। मुखेल सुवाळो आयतारा जातलो, तो तुमकां सकाळी 7:30 वरां सावन लायव्ह पळोवपाक मेळटलो। म्हाड्डोळच्या श्री म्हाळसा देवळाचेर भांगराचो नवो शिखर कलश बसोवपाचो आसा। ते खातीर सध्या महाअनुष्ठान चालू आसा। शुक्रारा हो कळश लोकांक पळोवपा खातीर देवळान दवरिल्लो। काशी मठाधीश शुक्रारा म्हाड्डोळा पावले तेन्ना ढोल ताशे वाजयत भाविकांनी तांकां येवकार दिलो। स्वामिनी देवळान वचून म्हाळसा देवीचे दर्शन घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सांखळेचो आमदार दोतोर प्रमोद सावंताचो वाडदीस शुक्रारा मोठ्या दबाज्यान मनयलो। त्या निमतान सांखळे मतदारसंघात उदरगतीच्या वेगवेगळ्या कामांची सुरवात प्रमोद सावंतान केली। सांखळे हॉस्पिटलांत वचून ताणें दुयेंतीक फळां वाटली। सांखळेचो आमदार दोतोर प्रमोद सावंताचो वाडदीस शुक्रारा जालो। वाडदिसा निमतान आमदारान हॉस्पिटलांत वचून दुयेंतींची खबर घेतली आनी तांकां फळां वाटली। सुर्ला ग्रामपंचायतीच्या नव्या बिल्डिंगेचे पंचायत मंत्री दयानंद मांद्रेकारान उक्तावण केलें। वेंचणुकेंत दिल्ली 80% आश्वासनां पुराय केल्यात असो दावो आमदार सावंतान केलो। सुर्लातले सगळे इंटरनल रोड आमी कंप्लीट केले। सुर्लातले सगळ्यो मॅक्सिमम शाळा आमी रिपेअर केल्यो। आमची घाडीवाड्यावयली शाळा जर पळयत जाल्यार परत ती नूतनीकरण केली, तिका फर्निचर पासून सगळ्यो गजाली ज्यो जाय त्यो दिल्यो। अशें सुर्लात वेगवेगळे विकास जे आसा, वेगवेगळी विकास कामां जी आसा, जे मायन्यूट रित्या विचार करून अशा पद्धतीचे एक बरें प्लॅनिंग म्हणजे योजनाबद्ध असे एक स्कूल कॉम्प्लेक्स येणाऱ्या काळात या सुर्ला भागात खऱ्या अर्थान स्कूल आणि एज्युकेशन संस्था जेन्ना जातली आणि त्याच दिसाच्यान खऱ्या अर्थान या सुर्ला गांवचो विकासाची दारां पयली ओपन जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता पळया गोंयांतल्यो बाकीच्यो कांय खबरो। पर्यटन खातें फक्त दर्यावेळांचेर उदरगतीची कामां करपाक सोदता। देवळांचेर पर्यटनाच्या नजरेन पर्यटन खात्यान लक्ष घाल्लें ना। खात्यान केल्ली ना तितली देवळांची कामां ढवळीकर भावांनी केल्या म्हूण पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे उलयलो। द्वारकामाई महिला मंडळान मंगेशी घडोवन हाडिल्ल्या घरगुती सामानांच्या प्रदर्शना वेळार रोहन उलयलो। गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट जे एक पावल फुडें काडटा ते फक्त दर्यादेगेर कितें येवंक जाय ताचेरूच चड लक्ष आसा। आणि आता पर्यंत डेव्हलपमेंट दिसता ते गोवा टुरिझमाचे कमी आणि फक्त आमचे ढवळीकर बंधूचे चड दिश्टी पडटा। गोंयान मलेरिया केशी खंय अर्द्यान उण्यो जाल्यात। पेल्या वर्सा 1700 मलेरिया केशी आशिल्ल्यो, त्यो पोरू 824 पावल्यो म्हूण भलायकी खात्याचो उपसंचालक दोतोर सचिन गोवेकारान सांगलें। साथीच्या दुयेंसाचेर चर्चा करपाक भलायकी अधिकारी, NGO आनी बाकीच्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची म्हापशा बसका जाली। जे मलेरिया केसीस 1700 आसल्यो त्यो हळूहळू आतां लास्ट इयर आमकां 824 पावल्या लास्ट इयर। सो वी आर ऑलमोस्ट एट 50% ऑफ द केसीस। गोंय आनी गोंयचे लोक आपल्याक सामके लागींचे म्हूण CIDचो स्टार अभिनेतो शिवाजी साटम उलयलो। मडगांवां रवींद्र भवनात जाल्ल्या कलारंग कार्यावळींत तो उलयतालो। गोवा हे नाव, गोवा हा प्रांत, गोव्यातली ही माणसं ही मला नेहमीच अगदी जवळची वाटतात। खूप खूप माझी स्वतःची वाटतात, घरातल्या जागी। ड्रग्साक लागून युवा पिळगेची कशी वाट लागता ताचेर जागृतायेक म्हूण पेडण्या केरी खासा कार्यावळ जाली। उत्तर गोंय जिल्लो लीगल ऑथॉरिटी आनी पेडणे तालुका लीगल सर्व्हिसान मेळून ही कार्यावळ घेतली। ड्रग्साचे जे कायदे आसात त्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी जर जायत जाल्यार खुबशा लोकांक जे कोण वापरतात, जे वापरपाच्या प्रयत्नात आसात, जे कोण यूज करतात तांच्यांनी कृपा करून लक्षात दवरूंक जाय। हे जे कायदे आसात ते खूब कडक असल्या कारणान सरळ बंदखण आणि जामीन बिमीन तसलो प्रकार अजिबात मेळना जो पर्यंत चार्जशीट जावं तो कन्विक्ट जायना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। शिरगांवच्या लयराईची जात्रा लोकांनी मोठ्या उमेदीन मनयली। देवीच्या दर्शनाक सकाळ सावन गर्दी केल्ली।
गोंय धरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक जात्रेक येतात. शुक्रारा फांतोडेर होमखण आनी देवीक पेरण सांगून जाल्या उपरांत देवी होमखणांतल्यान वता. देवीक आनी धोणाक होमखणांतल्यान वता ती पळोवपाक गर्दी पडटा. शुक्रार सावन कौल सुरू जाता. पळयात शिरगांवच्या लयराईची जात्रा. इतल्या हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.